2 मे सावन दुर्बाट रासय फेरी सेवा बंद केल्या। जुनाच्या 4 तारखे सावन ती खंय परती सुरू जातली। मात पुराय दीस फेरी बंद करपा परस ती फकत थोड्या वेळा खातीर बंद दवरुपाचेर विचार करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी। तेन्ना ही फेरी आमकां खूब जरुरी आसलेली पयली दुर्बाट रासय। तेन्ना ही फेरी आमकां बंद जाल्ल्या कारणान हे सगळे हांगासर लोक परतून वयता, गाडये बिडयो सगळे परतून वयता, कामां वयता ते सगळे ब्लॉक जावन उरता आनी तांचे त्रास जाता। आडपय गर्दी जाता पूण आडपय रस्तो बरोबर ना न्हू आनी 2 फेऱ्यो थंय सारक्यो लागपाक बरोबर ना। सो हांगासर एक जाली काय ना, एक थंय एक हांगा म्हणल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तांचे। परत वयचें पडटा, गाडये घेवन परत वयचें पडटा। हय, सकाळचें चड कामां वचपाची आनी सांजची आसता गर्दी। सांजे 2 फेरी आसल्या कारणान मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। कारण कितें बंद करपा फाटलें? कारण म्हणजे हे भुरगे फाटल्या दिसांनी न्हांवपाक लागले, एक 8 दीस जाले। आतां हांगा न्हाता उदक जाता न्हू म्हणून न्हांवपाक लागले, म्हणून फेरयेक मातसो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो। हे भुरगे उठना हे करना, तांकां खूब त्रास जावपाक लागलो। आतां उदक न्हाता हय, उदक न्हाता पूण केन्ना न्हाता? दिसभर न्हाता? ना सांजचे टायमार। सांजचे फक्त 1-2 वरां। सो सकाळची फेरी चालू दवरपाक कांय प्रॉब्लेम ना? कांय प्रॉब्लेम ना सकाळची दवरपाक। ओके, सकाळी फेरी दवरल्यार एकदम बरें जातलें। कामार लोक पावले? हय, लोक कामाक पावतले, कामाचे कामां पावतले आनी कोणाक प्रॉब्लेम जावचो ना। दुर्बाटची फेरी बंद केल्ल्यान लोकांक पर्याय आडपय रासय फेरयेचो। मात आडपय फेरी कडेन वचपी गांवांतलो रस्तो सामको अशीर, तातूंत तो खणून घातिल्ल्यान वेगळी समस्या। निदान पावसा पयलीं हो खणिल्लो रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून आडपयच्या लोकांची मागणी। तेन्ना हे जो रस्तो तेणें तो केबला लागून काडलो पळय, तो मातसो बेगीन ते हें करचें। कळ्ळें तुका? लोकांक खूब त्रास जाता तेन्ना धुल्ल नाका तोंडां खूब वयता लोकांचे, अशें वयता आसतना गाडी वाडलेले आसा आनी ते व्हडले व्हडले खड्डे, गाडया मार बसता सारको शॉक्सा मिक्सा सामको। ते धुल्ला हेणे आनी ते खड्ड्या हेणे फेरी बंद केल्या दिसता तेणी तितले आनी हे सायडच्यान गाडी सगळे हें जाता आडपयच्यान, हांगासरल्यान डायवर्ट केल्या आमच्या आडपय फेरीच्या। व्हडले व्हडले खड्डे आसा, झप्प करून ब्रेक मारलो गाडी स्लीप जाता आनी पडपाचें हें आसता। थंय लागून तेणी मातशें पावस पयलू करचें। पावस जर येयलो जाल्यार चिकल जावन आनी त्रास जातले लोकांक। ती फेरी कोण तरी उदक सांजचे भुरगे उदक न्हाता म्हणून बंद केल्ली आसा अशें दुर्भाटचे काही स्थानिकांनी म्हटलेलें आहा। पूण सकाळच्या वेळार कोण न्हायना, सो सकाळच्या वेळार तरी हे फेरी चालू दवरची अशी डिमांड दुर्भाटच्या लोकांनी केल्ली आसा। कारण हांगासरल्यान ह्या वाटेन चडशे वेळना GMCन लोक वचपाचे चड आसतात आनी ताका लागून हांगा प्रॉब्लेम जाता। आडपयच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।